भाजपाक राष्ट्रीय भविष्य आसा. म्हाकाय म्हज्या मतदारसंघांतल्यान लोकांचो फुडार ह्याच पक्षात दिसता. देखून समर्थक आनी बरे मागप्यांच्या सांगण्या वयल्यान भाजपाच्या कमळात वचून बसपाची तयारी चलयल्या. गोवा फॉरवर्डाक टाटा बाय केल्ल्या जयेश साळगांवकारान सांगलें. आपलो आमदारकेचो राजिनामो ताणें सभापती कडेन दिलो. आज ताचो भाजप प्रवेश जातलो. राजकीय मळार खवदळ चल्ला. कोण कोणाचो हात सोडून कोणाची साथ सांगत दीत कार्यकर्त्यांक सोडाच त्या त्या पार्टीच्या सर्वेश्वराकय उसरां कळटा. रातयां घडटा, फातोडेर कळटा. गोवा फॉरवर्ड व्हरपाचो सोपूत घेतिल्ल्या जयेशान लोकांची इत्सा म्हणत ल्हवूच कमळात हुडकी मारली. सभापती राजेश पाटणेकारा कडेन राजिनामो पत्र दिवन आयल्या उपरांत पत्रकारांनी ताका धरलो. पक्षान ताका शो कॉज नोटीस धाडल्या जाल्यार भाजपान साळगांवचे भाजपा मंडळ बरखास्त केला. घडामोडी वेगान घडल्यात. पहिली एक प्रायमरी आमची जी मेंबरशीप आसली गोवा फॉरवर्ड पार्टीची ती पयली रिजायन केली आनी सेकंडली आतां हांव हॅव कम टू द स्पीकर टू सबमीट माय रेजिग्नेशन एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. सो तुमगेर गोवा फॉरवर्डान फ्युचर दिसना आनी गोवा फॉरवर्डान फ्युचर म्हणून आय सी मोर ब्रायटर चान्सेस इन अ नॅशनल पार्टी. आनीक म्हाका दिसता BJP हॅज दॅट प्लॅटफॉर्म. आनीक तसो म्हाजो पयलींचो अनुभव आनी आतांचो अनुभव खूब वेगळो आसा BJP बद्दल. जशें तुमी जर इफ यू सी द वर्क इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ज्या तरेन कामां चल्ल्या आनी ज्या तरेन कामांक सपोर्ट जाल्लो आसा आनी ह्या फुडें लोकांची पयलीं अशें दिसतालें की एक आयडियोलॉजी एक घेवन चलो, पूण लोकांचे लोक खूब सफर जाताले आनी म्हाका म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें आनी सगळे म्हाजे फ्रेंड्स आसा, वेल विशर्स आसा, हे सगळे म्हणपाक लागले की BJP हॅज फ्युचर. आनी आमकां तशी आमचो मतदारसंघ जर पळयशात जाल्यार इट इज मोर ऑफ BJP मतदारसंघ. ताका लागून BJP बरोबर रावन BJP बरोबर मतदारसंघाची आनीक कामां करून अशें म्हाकाय दिसलें आनी ताका लागून हो स्टेप घेतलो. गोवा फॉरवर्डात असताना तुम्ही भाजपाक हळशीक म्हणटाले. लोकांनी याद करून दिल्या. पत्रकारांनी जयेशाच्यो यादी खरवडल्यो. ताचेर जयेशान सांगलें पक्षा प्रमाण स्टेटमेंटां बदलतात. आयकात. म्हाका ताची कांय म्हायती ना, पूण लेटर ऑन आय एम गोइंग टू टॉक टू ईच एंड एवरी फेलो. अशें हांवें म्हाज्या फूल 5 वर्साच्या टर्मान तेंच्या भितरल्या एकल्याक दुखोवंक ना. जर तुमी कन्सिक्युटीव जर आमचे सगळे प्रोग्राम्स पळय, इनॉग्रेशन जर पळयत जाल्यार ऑल दीस पीपल वे आर देअर विथ मी, स्टँडींग नेक्स्ट टू मी. आणि प्रत्येक कामान तेंच्यांनी हे दिला की जयेश काम बरें करता म्हणून आनी म्हाज्या सायडीक उबे आसताले. हेंचे एंट्रीक तेंच्यांनी ओपोज केला टोटली. तशें आसता न्हू, कोण भायलो मनीस जर भितर सरतना मातशें रिजनमेंट आसता. पण हांव तांकां मेळोन तेंची कितें सजमत ती म्हणजे तांकां कितें मेळोन वॉट एवर डिफरन्सीस आर देर आय वील ट्राय टू रिजॉल्व दॅट. तेंच्यांनी तुमची हिस्ट्री सांगली, पास्ट स्टेटमेंटूय सांगले. BJP हळशीक बी असले तुमी स्टेटमेंट केल्ले पयलीं गोवा फॉरवर्डान आसतना ते तेंच्यांनी परत याद करून दिले. तशें म्हाका दिसता म्हाजे एकल्याची स्टेटमेंट्स ना. पॉलिटिकल हेज्या प्रमाणे स्टेटमेंट बदलता. BJPचो ब्लॉकूच जर तुमचेर बेजार आहा ते पार्टीन रावन तुमी जिखून येवपाक शकता परत. BJPचो ब्लॉक बेजार आसा अशें म्हाका आतां कळटा. हांवें तुमचे व्हिडियोज बी कांय पळोवंक ना. आय वॉज ट्रॅवलिंग. आय लव टू सीट विथ देम आनी टॉक टू देम. फाटलीं 5 वर्सां BJPन तुमची कामां केल्या. म्हाका दिसता जितली BJPची आमदाराची कामां जावंक ना इतली म्हाजी कामां जाल्ली आसा. पूण जयेशाच्या येवकाराक भाजपावाले फुलां हार घेवन उबे नाशिल्ले. वयल्यान तांचे छावणीत बरोच खवदळ जालो. पळयात भाजपा वावुरप्यांची तिडक. विठ्ठला कोणता हा झेंडा घेऊ हाती ह्या पदाची याद करून दिता ही पोटतिडीक. ज्या मनशान आमच्या मोदीजीक सुद्धा वायट उतरून BJP पार्टी घाण पार्टी ही इतले उलोवन सुद्धा हे मनीस हे लिडर ह्या मनशाक भितर घेता म्हणून आमच्या आनी पार्टीचे हे कितें उरलें आमकां आयज जाता. आमकां दुखता, ह्या काळजान दुखता. पार्टी लागून मरे आमी पांय झरयल्यात कोणा वांगडा आमकां झगडोंक लागले. ह्या जयेशाशीन हे पार्टीन शाबासकी दिली. म्हणून शाबाश, व्हेरी गुड. पूण आयज हो हे पार्टीचे लिडर आमचो घात करता. आमकां दुखता ना. कॉन्फिडन्स आनी एका प्रमुख कार्यकर्ता सांगताले अशें की म्हणून तुका सांगल्या शिवाय पार्टीन आमी घेवचे ना. तुका विचारल्या शिवाय आनी CMान आमकां बोंगल्यार आफोवन येयले ऑगस्टाचे 4 तारखेक आनी सांगूंक लागलो कितें
तिकेट दिता जाल्यार ही कार्यकर्त्या भितून दितली ना कोणाक दिवची वयची ना इतलें सांगून सुद्दां आमचो आयज घात केल्लो आसा आनी तेचो फाल्यां प्रवेश सोहळा खंयच्या तोंडान हेंकां गाळी मारपी मनीस आनी ह्या मनशाक ते खंयच्याय तोंडान प्रवेश करता ते आमकां कळोंक जाय. आताच्या मीटिंग मध्ये सीएम काय म्हणाले? आताची मिटींग आपयल्ली तेंच्यांनी त्याचो प्रवेश करपाक म्हणून आमकां आपयतात. आमी कोण ते कुत्रे नुरे तो कुत्रो रे आमी नुरे आमी पांय झडयल्यात हे पळय आमचे सगळे संघ वांगडा आसात पांय झडयल्यात आमी आमकां प्रवेश करता म्हणून आयज आमी आमकां कळ्ळें की आयज हांगासर यो उलोवपाक आपयला म्हणून आमकां खबर नासलें हेणेन ताका प्रवेश दिवपाक सांगला सांगूंक आपयला म्हणून आमकां. तो जयेश आला तर तुमची भूमिका काय असणार? तुम्ही सावध असणार, भाजप सोबत असणार की? आमची भूमिका आमी आजून ठरोवंक ना. आयज आमी हांगासर येयल्ले आमी आमच्या लोकां वांगडा आसतले. आमचो जेणे आमचो घात केला आमी ताचे कडेन रावचे ना. हे आयज साळगांव मतदारसंघाचेर जाला यदा कदाचित हे फुडल्या मतदारसंघाचेरूय जातले. यूज एंड थ्रो युवांक जेन्ना घेतले भितर पक्षाचे कार्यकर्ते घेतले तांकां यूज करतले 10-15 आनी मागीर थ्रो करतले. हांकां आतां इम्पोर्टेड जाय आयते जाय हे आमी केन्नाच सहन करून घेवचे ना. गोवा 365 खातीर श्यामचारी.